नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। कारवारा काळी न्हंयत बोट बुडून 26 जण जाल्ले बेपत्ता। 17 जणांक साल्वार करूंक नौदळाक येस, एक अजून बेपत्ता। 8 बॉडी काढल्यो। लोक वताले कुरुमगड जुव्यावेले नरसिंह देवस्थानाचे जात्रेक। 3 दिसांचे अधिवेशन 30 जानेराक दुसरे दिसाच अर्थमंत्री मांडटलो लेखानुदान। अंदूय नित्याचो पुराय अर्थसंकल्प ना। पयलेच खेप गोंय मांडटा केंद्रीय अर्थसंकल्पा आदी बजेट। भरती रेशे लागसार बांदकाम निर्बंधित आवाठ कमी करून CRZांत बांदकामां विस्तारपी वादग्रस्त अधिसुचोवणी केंद्रान केली जारी। सरकारान सांगून फटयले गोंयच्या नुस्तेमारांचो बोवाळ। मायनिंगाचेर ऑर्डिनन्स काडटले अशें दिसना। लोकसभेक बीजेपीक सपोर्ट दिवपाचेर निर्णय अजून ना। अपक्ष रोहन खंवटेचे हेडॉनात बीजेपीक शिनाल। सुभाष वेलिंगकार ढोंगी ताचो राष्ट्रवाद म्हणल्यार महाराष्ट्रवाद। गोंय मुक्ती परस जनमत कौल म्हत्वाचो म्हणटा त्या विधानाचेर माफी मागचो ना। विजयाची जाप वेलिंगकारान दिल्ली शिटकावणी। माध्यम सल्लागार समितीची निर्णायक बसका। चेअरमॅनाचो रिपोर्ट समिती मुखार। 20 पानी रिपोर्ट 24 जानेर मेरेन सरकाराक। इंग्लीश स्कुलांक अनुदानाचो मुद्दो अनिर्णीत हुमकळपाची लक्षणां। आनी आशियाई ज्युनियर स्क्वॉश सर्तींत भारताक उपवस्थातपण। सोंतल्यो 6 गेमी जिखिल्लो यश फट्टे फायनलींत खेळूंक पावलो ना। पाकिस्तान जिखले। कारवारा लागसार काळी न्हंयत बोट बुडून 26 जण बेपत्ता जाल्ले। 8 जणांच्यो बॉडी सांजे मेरेन मेळ्ळ्यो। 17 जणांक साल्वार करूंक नौदळाक येस आयला। एक बॉडी अजून बेपत्ता आसा। कुरुमगडावेले जुंव्यार नरसिंह देवस्थानाचे जात्रेक हो लोक व्हड्यान वतालो। घडणूक दनपारपाराची। कळटा ते प्रमाण लोक चड जाल्ल्यान बोट बुडली। जात्रेक वचपी चडसो लोक कर्नाटकांतले कोडवड आनी कोप्पलाचो। नौदळ, कोस्ट गार्ड आनी पोलीस मेळून जिल्लो प्रशासना वरवीं बेपत्ता लोकांचो राती मेरेन सोद चालू आशिल्लो। 3 दिसां भितर विधानसभेचे अधिवेशन गुठलायतात। दुसऱ्याच दिसा 30 जानेराक अर्थमंत्री लेखानुदान मांडटा। वर्साचे पयले अधिवेशनात राज्यपालाचें अभिभाशण आनी तातूंतूच लेखानुदान। दिसा भितर लेखानुदानाक मंजुरी। पर्रीकार सरकार पोरूय फूल बजेट मांडूंक पावलो ना। पयलेच खेप केंद्रीय अर्थसंकल्पा आदी गोंयचें बजेट। सोमार सभापती सावंत आनी मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे अजेरेंत विधिमंडळ कामकाज समितीची बसका जाली। काँग्रेस मागतात 10 दिसांचें अधिवेशन। विधानसभा अधिवेशन 29 ते 31 जानेर मेरेन 3 दिसां भितर गुटलावपाचे विधिमंडळ कामकाज समितीचे बसकेत सोमारा थारले। पयल्या 3 दिसांचे कामकाज अशें। मंगळारा 29 जानेराक राज्यपालाचे अभिभाशण। बुधवारा 30 जानेराक 2018-19 अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्यो, चर्चा, मतदान। गोवा विनियोग विधेयक 2019 मांडप, ताचेर चर्चा करून पास करप। 2019-20 अर्थसंकल्प मांडप। ब्रेस्तारा 31 जानेराक सरकारी विधेयकां मांडप, चर्चा करून ताका मान्यताय। लेखानुदान गोवा विनियोग विधेयक 2019 विधेयक मांडप, चर्चा आनी पास करप। सेकंड मीटिंग तारखेर 29 मन 30th न्हू। हां 30th। फर्स्ट डे गव्हर्नर एड्रेस आसतलो। हय। मागीर सेकंड डे बजेट प्रेजेंट करतले। मागीर गव्हर्नर एड्रेस, मागीर दुसरे दिसा वोट अकाउंट। 3 दिसाचें सेशन ना रे। सेकंड डे बजेट आसता। सेकंड डे बजेट प्रेजेंट सीएम प्रेजेंट। वोट अकाउंट न्ही तो। फुल फ्लेज फायनान्शियल बजेट ना फुल फ्लेज बजेट न्हू। वोट ऑन अकाउंट काँग्रेस ताजे खातीर सपोर्ट करता ना। बजेट जर असलें जाल्यार इतल्याच तेंपाक तुका इतलें सगळें करतलें कसो काय हें आसतलें। हें शॉर्टकट जाता। 5 महिन्यां खातीर 5 महिने। काँग्रेसीक खंय कमीत कमी 10 दिसांचें अधिवेशन जाय आशिल्लें। आतां फुडें कितें करतले काय म्हळ्यार काँग्रेसीची जाप ना। ह्या वर्साक 3 दीस म्हणल्यार 3 दीस एक्चुअल 3 दिसा भितर 2 दीस हे पयली दिसा गव्हर्नर एड्रेस म्हणजे कांय 2 दिसांनी कांय जावचेंच ना न्ही। पूण एटलीस्ट 10 दीस जावचे अशें म्हणून प्रोटेस्ट करूं ना तुवें कित्याचेर की बाबा चड दीस जाय म्हणून
तरी अजूनय म्हाका दिसता की हो सेशन वाडोवचें एटलीस्ट फ्रायडे सुद्दां आमकां जर मेळ्ळो जाल्यार रेजोल्युशन तरी घालूंक मेळटालें काय प्रमाणात बीएसी मिटिंगा पयलीं ह्यो ऑलरेडी बीएसी मिटिंगा वचून आयला तूं नांव फुडें कितें दे हॅव शेड्यूल्ड ओनली फॉर 3 days फायनली फुडल्यान तुम्ही कितें लेखी दिला तांकां काय जस्ट ओरली सांगले सांगलें आसा बरें नो कॉन्फिडन्स मोशन बी मूव करतले गव्हर्मेंटाचेर हो कितें राव मायकलूय काँग्रेसीच्याच मताचो. I feel that duration should have been more, at least for 5 days. But since Chief Minister is of ill health, they have curtailed it again. I feel the July session should be minimum of 21 days, working days. So it will be like 30 days session, and Saturday, Sundays is like 21 working days. It should be. Because there are so many things to be discussed, so many amendments in existing laws to happen, so many new bills, resolutions the opposition or even the ruling MLAs wants to bring in. So वर्साचे पयले अधिवेशनात राज्यपालाचे अभिभाषण आणि तातूंतूच लेखानुदान. दिसा भितर लेखानुदान मंजुरी. पर्रीकार सरकार पोरोय फूल बजेट मांडूंक पावलो ना. ओनू आनीक नवो प्रकार. पहिलेच खेप केंद्रीय अर्थसंकल्पा आदी गोयचे बजेट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. सरकार मायनिंग अध्यादेश काडटलो असो दिसना. मायनिंगांतल्या लोकांनी सगळें करून पळयलें, कांयच जायना. अपक्ष IT मंत्री रोहनान हेडोनात बॉम्ब घालो. परवरे खासदारांनी एकूय प्रोजेक्ट हाडिल्लो ना. आमी सरकाराचे मित्र पक्ष, आमकां सगळ्यां कडच्यान तेंको जाय. आमी आमचें काम करतात, मात दुसरे कडच्यानूय कितें तरी जावंक जाय. लोकसभेक BJPक तेंको दिवपाचो काय ना तें वेळ येतकीच पळोवया म्हणून रोहनाचें BJPक शिनाल. With any other BJP leader or chief minister? It depends on Manohar Parrikar talking to us on this. We have given him the support. He has to talk to us on this. If he does not talk, then how can we conclude? We have So Manohar Parrikaran जर सांगले आणि एक नाव फुडें केलें, तुम्ही accept करतले? Let us not work on assumptions. You only take. I'm not even. It's a working theory. No, politics does not work on assumption. It works on perception. It's a working theory. So on a working theory, let it be talked. We will that time discuss on this subject. There is too presumptive to. एक clear दिश्टी पडटा. Sarkar is not in a mood of ordinance. That is what I felt. After the whole thing where we have come today, maybe they are trying to find some other type of a solution. We need to ensure that the mining, which used to contribute 17% to the GDP, is less than 1% to the GDP today. Then we have a very serious concern. So when we talk about tourism, which is also on a decline, we are trying to create IT as an alternate. We need to ensure that the stability of these mining people is there. तो सादो सगळ्यान साद्यांतल्या साद्या मनशाचे पोटाचे पळोवचेच पडटलें आनी तें पळयता आसतना उलोवन जायना. वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन फास्ट. तांणी बाबड्यांनी दिल्ली गेले, जंतर मंतर केलें, सगळें केलें, अजून पर्यंत सोल्युशन मेळना. Will you campaign for BJP? Let the time come. You're keeping it open. I'm keeping it open because we are coalition partners. It is always a both side. Hand should be जेन्ना हात शेक करता दोगांच्या सायडीच्यान आसपाक जाय. आमच्या MPकूय आमी सांगून लास्ट 5 वर्सां सांगलें की प्रोजेक्ट्स कितें तरी परवरी घे म्हणून. अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव नॉट गॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट इन परवरी. वी नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल सायड्स कमिंग इन. आतां आमी एक वाटेन आमचें काम करीत आसा, आमचें कर्तव्य करीत आसा, जाल्यार रेसिप्रोकेशनूय तितलेंच जाय पडटा टू एन्श्योर दॅट वी वर्क टुगेदर द वे वी हॅव बीन वर्किंग द लास्ट 20 months. Today, sitting here, you are not assuring BJP that you are there with them for Lok Sabha election. I'm there with them on the coalition part as the state government is concerned. When it comes to MP elections, I think we need to still discuss the issues. शिक्षण माध्यमाचो मुद्दो हुमकळपाची चिन्ह. 17 जाणांचे माध्यम सल्लागार समितीची सोमारा निर्णायक बसका जाली. अध्यक्ष भास्कर नायकान रिपोर्ट समिती मुखार दवरलो. 20 पानी रिपोर्ट 24 जानेराक सरकाराक दिवपाची तयारी. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण पालकांक दर्जेदार शिक्षण आनी शाळांनी सुविधा बऱ्यो आसल्यार पुरो. माध्यमाचो खंय व्हडलोसो प्रस्न ना. इंग्लीश स्कुलांक अनुदानाचें धोरण तज्ञांनी राजकारण्याचेर सोडिल्ल्यान जमा. घेवे कमर्शियल ब्रेक.
दर्या आनी न्हंयाचे भरती रेशे लागसार बांदकाम निर्बंधीत आवाठ 200 ते 100 मिटरां वयल्यान 50 मिटरां मेरेन कमी करून तो बांदकामाक उक्तो करपी वादग्रस्त अधिसुचोवणी केंद्र सरकारान निमाणे जारी केलीच. हाका लागून संवेदनशील वाठार तशेंच पारंपारीक नुस्तेमारीचे सुवातींनी कमर्शियल बांदकामां घुसतलीं म्हूण बोवाळ. हो विशय विधानसभेंतय आयिल्लो. निर्णय घेवचे पयलीं गोंयच्या जाळवणदारांच्यो सुचोवण्यो आयकतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उतरय दिल्लें. सुभाष वेलिंगकार खरो राष्ट्रवादी न्ही, तो महाराष्ट्रवादी असल्या ढोंगी राष्ट्रवाद्यांनी आपल्याक ज्ञान शिकोवची न्ही. गोवा फॉरवर्ड मंत्री विजयाची JSMच्या सुभाष वेलिंगकाराक जाप. गोंय मुक्ती परस जनमत कौल म्हत्वाचो म्हणटा त्या विधानाचेर 26 जानेर मेरेन विजयान माफी मागची, नाजाल्यार ताका काळे बावटे दाखयतले म्हूण वेलिंगकारान शिटकावणी दिल्ली. विजय म्हणटा ना मागना. आमी हांगा शिटकावणी दिता तांकां मंत्र्यांक की मंत्र्यांनी हें विधान गोंय मुक्तीपेक्षा ओपिनियन पोल मोठो हें विधान 26 जानेवारी पर्यंत फाटीं घेवन तांणी जर जनतेची माफी मागली ना जाल्यार त्या वता त्या कार्यक्रमान गोंयभर तांकां काळे झेंडे गोवा सुरक्षा मंचा तर्फे आमी दाखयतले. तांणी 26 जानेवारी पर्यंत दिलगिरी व्यक्त करची आनी गोमंतकीयांची माफी मागची अशा प्रकारची मागणी आमी हांगा करता. पूण जेन्ना गोंयचें लिबरेशन जालें तेन्ना देशाचो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेरून एक स्टेटमेंट काडलो की द इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया इज नाव कंप्लीट विथ द लिबरेशन ऑफ गोवा. अशेच भशेन म्हाका दिसता की गोंयचें लिबरेशन ओपिनियन पोल विक्ट्रीचेर कंप्लीट जालें. I have a right to my opinion and I have a right to express my opinion. There are many people in Goa who have this opinion and we don't have to be apologetic about it. हे जे उलयतात पळय आनी हे जे कोण शापातां सांगतात आमकां आमचो राष्ट्रवाद म्हणल्यार खरो महाराष्ट्रवाद आनी सांगचें ओपिनियन पोलाच्या टायमार आनी कोणाक मत मारिल्लें न्ही, कोणाक शापातां सांगतात आनी आमी ब्लॅक फ्लॅग दाखयतले. हांव उगीच कोणा कडेन माफी मागचो, हांव देवा कडेन माफी मागूंक शकता आनी म्हाका निवडून दिल्ल्या लोकां कडेन हांव माफी मागूंक शकता आनी कोणाक माफी हांव मागना. आनी हें म्हजें ठाम मत आनी कितें जर दाखोवपाचें आहा ब्लॅक फ्लॅग आनी प्रोटेस्ट करपाचें आहा 26 जानेवारीक हांव तुमकां रावता. चल येया तुमी कोण आहा ते. वी वील अवेट यू बट दीस इज माय क्लॅरिफिकेशन. आनी आमी स्वातंत्र्य सैनिकाचो अपमान करूंक सोदना. स्वातंत्र्य गोंयचे मुक्ती संघर्शाचेर हांचे सगळ्यां परस चड असोसिएटेड आमची फॅमिली आहा. म्हाका लिसांवां हांचे कडच्यान घेवपाची गरज ना. वास्को ट्रक स्कुटरीच्या एक्सिडेंटांत एकलो गेलो तो वास्कोचो दिलीप डोंगरेकार. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण बायक चलोवपी प्रसाद कंटकाचो स्कुटरीचो कंट्रोल गेलो आनी फाटल्यान बशिल्लो डोंगरेकार ट्रकाच्या टायरा पोंदा गेलो. स्कुटरवालो म्हणटा ट्रकान धपको दिलो. पोलीस म्हणटा स्कुटर रॉंग सायडीन ओवरटेक करताली. ट्रकाचो ड्रायव्हर फुजो. ट्रक आयलो आनी धाक्कन म्हाका फाटल्यान धक्को मारलो. दोगूय वांगडा आसले तुमी? तूं फाटल्यान बसलेलो? हांव चलयतालो आनी तो फाटल्यान बसलेलो. कोण तो? दिलीप डोंगरेकार म्हणून. खंय रावता? हांगा रावता हाजे कडेन कदंबाच्या उपती. आतांच एक 10 मिनटां पयलीं एक फेटल एक्सिडेंट जाला जितून रायडर आनी पिलियन रायडर आशिल्ले आनी लगेच एक ट्रक वतालो, टिप्पर ट्रक वतालो. तो कंपाउंड वॉल आसा रस्त्याच्या देगेक पडटा. तो सायडींतल्यानच्यान ताका म्हाका दिसता घसरलो आनी पिलियन रायडर फाटल्यान पडलो तो घसरून आनी फाटल्या टायरा पोंदा आयलो आनी ताजेर वयल्यान गाडी चडून चिड्डलो. फक्त ऑन द स्पॉट तो गेल्लो आसा आनी फुडलें आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. हांगासर कोर्ट लागीं आसा, सगळें लागीं आसा. इतले हेवी ट्रान्सपोर्ट हांगासर वयता सिटींतल्यान. बायकारांक आनी लोक जे चलता रस्त्यार तांकां खूब डेंजर गोश्टी. अशें जायते जाण ट्रका पोंदा मेला पूण हेजेर कांयच एक्शन जावना आज पर्यंत. हे कोण कोण आहा ते फक्त घरान सेंटिनल तालाव धाडटात. हांगासर इतलें कंजेशन जाता ट्रॅफिकाक लागून हेजेर कोण एक्शन घेयना. पुलिसूय आपली ड्युटी करता पूण खंय ना खंय कोण तरी चुकतात. इवन मोटरसायकलिस्ट आसा इतले रेसींग करतात ते सगळे जबाबदार आहा हेजेर. सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन हेजे ट्रक्स येता तेंचेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय.
सोंतल्यो 6 गेमी जिखिल्लो गोंयचो यश फट्टे फायनलीत खेळूंक पावलो ना आनी भारत आशियाई ज्युनियर स्क्वॉश सर्तींत उपावस्थांत उरलो. थायलंडाक जाल्ले सर्तींत फायनलीत पाकिस्ताना आड भारताचे तिसरे आनी दुसरे रँक प्लेयर नेमा प्रमाण पयल्यो 2 गेमी खेळ्ळे आनी हरले. भारताचो टॉप सीड यश तिसरी मॅच खेळपाचो आशिल्लो, मात पयल्यो 2 गेमी सरळ हरिल्ल्यान तिसरेची गरजूच पडली ना. वास्कोचो यश फट्टे पेजात फॉर्मान आशिल्ल्यान ताणें हे एशियन ज्युनियर सर्तींत थायलंड, साऊथ कोरिया, चायना, कुवेट, श्रीलंका आनी खडेगांठ मलेशिया आड आपल्यो गेमी जिखल्यो आनी भारत फायनलींत पावले. हांगा पारंपारीक रायवल पाकिस्ताना आड टॉप सीड यश बेस्ट ऑफ 3चो डिसायडर म्हळ्यार तिसरी मॅच खेळपाचो आशिल्लो. पूण भारताचे नंबर 3 आनी दुसरो सीड उत्कर्ष बहेती आनी वीर चोट्रानी पयल्यो 2 मॅची हरिल्ल्यान भारत फायनलींत पेड्ड्यार जाले. तांकां सिल्वर मेडल मेळ्ळें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.